ती पण पाणी गेले ना सगल्याच्या जिवितांत कितें ना कितें वायट आसता हें जाणा जावून तरूय मनशाक दुसऱ्याचें वायट दिसता आपूण बरो म्हूण सोजमोन दुसऱ्याक सोबेमा जात आसता वेळटाचो पावतकूच गोंयांत मनीस कशें फसता जबाबदारेच्या फासकेंतूच बरी दिसता. I don't agree, Papa. मेळटा तेन्नाच आमी ताचो फायदो काडूंक जाय. Opportunity knocks once only. मिनाचे दोंगर, ही जमीन, हो वारो, हें उदक आमी फुडले पिळगे खातीर सांबाळूंक जाय. दर्यांतले कोळसो उदक काडल्यार बावा भयणांनी आयकात म्हजी काणी जुवां म्हजें नांव म्हाका चोवपाक शास्तीचो लोक मारून येता दाव बायलेच्या रागान हें पावलां हें मारलां फुडें कितें जावं गांधी तोपी गांधी मार्केटान उपास कोता अन्ना तुका वालोर तुज्या कुडीक जायना सोर आमच्या गोंयांत फुटल्या ही भ्रश्टाचाराची सोर दुनिया गोंयकारांचे तूं मागणें आयकोन दवर गोंयांत हाडना हजारे वसले अजरांनी उत्पन्न कोर हे जमनीक पळयलें तुवें कसलोच वेगळो जार करिनासतना ती रोयतल्याक पीक दिता. हो वारो हो ह्या जातीचो त्या जातीचो अशें म्हणून स्वास घेतलेल्या काडयना. ह्या पावसाक पळयना फुलांक आनी काट्यांक तो वेगळ्या मापान उदक घालिना. मनशाक वेगळोच जर आवडटा. पोटान गोडये चापतेले फातोरोय मारो अशें दिसतेले आमी म्हणटा तें तांकां लागतेले आमी चुकोत कितें बोगतेले एकामेकाचो घेवन आदार खंयचे आमी उगडटावना आमी सणा कोणाक देवूंक सोडूंक जाय खंयच्या पदार हिशाब तुमकां कोत्ता म्हूण मानार तेचो पिसके नाकात घालनार लागतो उदकां दाखोवन न्हिता गोळ घेवन वता कोणाक म्हूण सांगितलं जाल्यार रे कितल्योश्यो पिळग्यो भोव मुशे पोरां मस्कोताय आनी नुस्तें खाताय आजूवा दुबा कित्याक कालची भाकर आनी आयची भाकर इंच बी तो जाय घेवन तर आहा. अरे आयज कितें बसले तुवें चल आमी ते भोव पयलीं पळोवया बाकीचे वाटेर मेळलेले म्हाका येते रे ते सांगता म्हूण रागार जायना काय तुजी घरकान पळोवंक एकदम सुबीत दिसताली एक मॉडल कसो तुवें तिका राखपाची रे राखपाची तू म्हाका एक सांगू राखोन ती कित कोंब्या पील रे एक दोन घरकान्नी राखलो कोंब्या पील ती पूण हितून चोवपा गेला म्हजो गुन्यांव आहा मुगे माय म्हाका सदां सांगता ह्या बाबा हे चेडू आमच्या घरांत वता येवपाना ते चोवपा फिगूत दिसता फिगूत एक
मागे नाका पूण हांवें मुगे मायने उतर आयकोनाय हांव मुगे घरकान्नी रुपा उलोलो आनी ते काजार जायन घरा हाड फिगूर एकेर पळोवन गेलो शिटी तिकून अरे पास्काल आता झालं ते झालं आशा जाता पूर्वजांनी सांबाळलेले दायज वल्लोच फायदो घेता गोंयकारांचे चिंतिना जमीन आमी वयल्याक दिता फुकट मेळटा तेन्ना कोणाक ताचो वालोर कळना म्हज्या पोटाक भूक लागल्या कितें आसा मेजार दुडू आसा बेजार बसान हांव दुडू खाव आंबे पणस चिकू नुस्तो सगळें मेळटालें तेन्ना तूंच सांगतालें न्हय दुडू आसल्यार खंयसरूय नुस्तो करूं येता म्हणून म्हज्यान आनीक चलोवंक जायना जेणे खंय जाणा बाय आयज जिवितांत पयलेच फावट जेणेन म्हज्या लागीं कितें तरी मागलें मेकळेपण मागलें घुसमट मारांतल्यान मेकळेपण हांवें दिलें आनी तें गेलें